राज्यातल्या 10वी पास तरणाट्या वांगडाच 8वी पास आणि 10वी फेल विद्यार्थी आणि तरणाट्यांचोय आमकां हुस्को आसा। हे खातीर 3 म्हयन्यांचो दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य योजनेचो अभ्यासक्रम सुरू केला। खेळांत पारंपारीक खेळांचेर भर दितना आमी 2036 वर्साच्या ऑलिंपिकाची तयारी करपाक सोदतात। आमी कुशळटाय आणि समाजीक शिक्षण दिवन नवी पिळगी तयार करपाक सोदतात। तेन्नाच फुडाराक सगळ्या गुणांची पिळगी आमचे मुखार उबी रावतली, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत ईगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार उलयला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। Should play now the traditional games, cricket, football जालो, but now we are preparing for the Olympic 2036. त्या खातीर कबड्डी आसतले, खो खो आसतलो, लंगडी आसतलो, हाज्या खातीर भुरग्यांक तयार करप हे गरजेचें आसता। नो डाउट ओनली नॉट द क्रिकेट एंड फुटबॉल म्हणटा तो इट इज नॉट लिमिटेड। आवर प्लेयर्स शुड बी गो फॉर द स्टेट लेवल एंड नॅशनल लेवल, हाजेर वचपाची गरज आसा। आमी विचार करचो पडटलो की ईगल स्पोर्ट्स क्लबान म्हणजे फॉर्म 4 सर्टिफिकेट मेळिल्ले कितले भुरगे आसा आणि कित्याक हांव म्हणटा इट इज फॉर्म 4 सर्टिफिकेट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट। दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन इन द गव्हर्मेंट जॉब थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा आणि ते मेळोवपा खातीर जस्ट खेळे नो डाउट हालीं मातशें खेळ्या उपरांत वॉशिंग मशीन बीन प्रायजीस मेळपाक लागल्या, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, बट वी वॉन्ट टू मेक देम करियर। आमकां तेजें करियर करपाक जाय, ते करियर करपाक जाय जाल्यार खंयच्या खेळांतल्यान आमी फॉर्म 4 सर्टिफिकेट तांकां दिवंक शकतले। हे खेळ तांकां खेळोवपाची गरज आसा, म्हणून हांवें म्हटलां की आमचें विजन लॉंग रन आसा आणि म्हणून तर ईगल स्पोर्ट्स क्लबाक ह्या टेन्युअरांत आमी ऑफिस दिवपाक शकले। ओके, त्या खातीर म्हाका दिसता ईगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या मेंबरांनी खूब फुडलो विचार करचो सांखळेच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचो, इन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आमी कशा पद्दतीन करूं शकतले आणि हे सांगता आसतना सांखळेतल्या भुरग्यांक हांगासर कशा पद्दतीचें शिक्षण दिवपाक जाय हाच्या खातीर कालांतरान विचार करून आमी नॉट ओन्ली द KG to PG एड्युकेशन, त्याच बरोबर स्किलिंग एड्युकेशन याचो विचार आमी हांगा केलो आणि ते दिवपाक शकले। आमी नव्यान कोर्स सुरवात केल्या, कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव जसो 10वी पास 12वी पास जो ग्रॅज्युएट येता तेजो विचार करता, 10वी फेल आनी 8वी पास हाजोय विचार हांव करता, म्हणून नव्यान आमी दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ही नव्यान सुरवात केल्या। कोण जो 10वी फेल जावन सुद्धा घरा कडेन आसत जाल्यार ताका 3 म्हयन्याचो फ्री ऑफ कॉस्ट आमी मुख्यमंत्री कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत नव्यान कोर्स रजिस्टर सुरू केला। म्युन्सिपाल्टीनूच जी आमकां हावसिंग बोर्डांतली बिल्डींग जी रेंटल इन्स्टिट्यूशनाक दिल्या त्याच्या अंतर्गत गोवा स्किलिंग सेंटर हाच्या अंतर्गत आमी हे कोर्सीस सुरवात केल्या। बऱ्याच जणांनी उरलेले हे तेंच्यांनी एडमिशन घेवची आणि आपलो करियर करचो हे हांव मुद्दामून सांगता। ईगल स्पोर्ट्स शूड गायड फॉर ऑल द यूथ इन द स्पोर्ट्स आणि इन द एड्युकेशन इन करियर हे काम तांच्यांनी करचें। शेवटी आमकां भुरगे घडप हे खूब महत्वाचें आसा आणि भुरगे घडले जाल्यार समाज घडटलो आणि लॉंग रन ताका आमी म्हणटा मोदीजीज विजन ऑफ द विकसीत भारत 2047 हे विजन सक्सेसफूल करपा खातीर ईच एंड एवरी यूथ इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट। ताजे ताका घडोवप हो चड गरजेचो आसा आणि ताका आमी सगळ्या जाणांनी घडोवपा खातीर सगळ्या जाणांनी मेळून काम करचें। तुमच्याय सहकार्याची हांव अपेक्षा दवरतां। वी आर व्हेरी हॅपी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब जो केन्नाच कोणा बद्दल भाव मतभेद करना, रायट फ्रॉम द स्मॉल टू यंग टू एजड पर्सनाक सगळ्यांक प्लॅटफॉर्म दिता। कसलीच कोण पयशे मोडटलो की ना, इतली तुमची ती युनिटी आसा, एक तुमचे घराबो आसा आणि त्या क्लबा खातीर आमी म्युन्सिपाल्टी कावन्सील तुम्ही सगळ्यांनी आमकां चान्स दिलो बसपाक म्हणून आयज तुमकां आमी ही प्रिमायसीस दिवपाक शकले आणि ताच्या फाटल्यान सुद्दां ऑनरेबल CM सराचेच हातभार आसा, कारण कसलेंय डिसिजन घेतना आमी दोतोराक सांगल्या शिवाय करना। दोतोराक हांवें एका शब्दान सांगलें, दोतोर अशें आसा ईगल स्पोर्ट्स क्लबाक एक प्रिमायसीस जाय आणि एक ओल्डेस्ट क्लब। तेणें म्हटलें कशें तरी कर पण करून दी, कारण हातून सगळ्या लोकांचो फायदो जातलो। सो हांव दोतोराचेर खरेंच धन्यवाद मागता आणि तुमचो जो सेकंड जो प्रपोजल आसा फॉर द अकॅडमी ताजो सुद्दां दोतोराक सांगून आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन बीन फॉरवर्ड केला अँड वी वील बी हॅपी, व्हेरी हॅपी आमच्या टेन्युअरान हो असो उपक्रम सांखळे खातीर जातलो।